विसवा उपरांत तुमकां येवकार. शेनवारा राज्यात पडिल्ल्या जोगलावणेच्या पावसान लामगांव दिवचले वाठारांत 4-5 घरांचेर वीज पडली. सुदैवान मनीस जिणेक कांय हानी जाल्ली ना. मात लोकांक आर्थीक नदरेन बरोच फटको बसला. लोकांच्या विजेच्या वस्तूंची सगळी नाशाडी जावन गेल्या. RD एक्सको खातीर दिवचलीच्यान चंदू मांद्रेकार. वीज पडली आमच्या घरान भितर येयली तेन्ना म्हाजो चेड्याक सुदैवान म्हणटा तसो हें जालो आनी आनी जाली जावपाची ती वाचली आनी हांगासर सबंद ब्लास्ट जालो, हांगासर ब्लास्ट जालो आनी लायट बीन कंप्लीट हें जाली. वायरी बिरी तुटल्यो, जळ्यो आनी हें सगळें जळ्ळें पळय, हें जळ्ळें, फॅन जळ्ळो, सगळें जळ्ळें आनी मागीर सबंद धुवरूच जालो. सबंद घुसपटलेले आनी घुसपटलो हांगासर आनी तेवटेन केळी पडली. केळीच्या मुनान एक होणको कसो पडला. माडाचेर एक हें पडलां, सबंद माड आडवो पडलेलो आहा आनी रस्त्यार आमचे खांब्यार जी लायन हाडटा आमी वायरीची, वायरूच ना, गायब, कांयच ना. तिथे कुडके पडलेले आहा, सबंद धुंवर. म्हणजे कांय ना, आमकां घुसपटलेल्यान जालो. तसोच हांव भायर जालो, चेड्याक भितर घातलो आनी फ्रीज हो सबंद घडा करून आपटोन त्या फ्रिजाची वाट लागून दवरले पळय कशी सगळें फुटोन गेलां. व्हडल्यान गडगडो येयलो आनी हांगा सगळें धुंवरूच जालो. हें जालें, वीज पडली. हांव थंय बसलेलो घरा कडेन, थंयसून येयलो धांवून. पळय जाल्यार सगळें जळलेलें हांगा. त्या केळीचेर बरो धपको दिलो आनी सगळो उजो कसो घरान म्हाज्या तोंडार येयलो आनी हांव सारको असो घोव करून असो पडल्या सारको जालो आनी म्हाका रडोंक येता काय पिसो जालो कांयच समजना हांव. आनी वयर आमचे त्यो घरांचें सगळें वातावरण जें आहा न्हय तें सामकें एकदम हॉट वातावरण जालें आनी वातावरण हॉट जावन हांव भिंतीक हात मारून पळयता गरम जाला काय. घरान सारको उजोच येयल्ल्या सारको जालो. इतलें गळोन गेलें एका सेकंडा भितर.